स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग आयिल्ले आनी तांच्यांनी आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें आनी एकूण सबंद दिसाच्या संपूर्ण कार्यकारिणी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एकंदर कंक्लुडिंग रिमार्क जो आसा आणि कशा पद्धतीने पुढे वचूं जाय ह्या संदर्भात त्यांनी माहिती दिली आणि आम्ही एक संकल्प केलो आसा की येणारी लोकसभा निवडणूक जी आसा त्या लोकसभा निवडणुकी भितर दोन्ही जे सीट आसात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ते भारतीय जनता पार्टी जिखतले अशा तरेची एकूण कार्यकर्त्या भितर एक उत्साह आम्ही सगळ्या भितर पळयलो आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हे दोन्ही आणि लोकांच्या विश्वासाचेर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे दोन्ही सीट भारतीय जनता पार्टी वेळा जिखतली आणि ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान परत एकदा कारण आमचो संकल्प आसा देशभरा भितर की मोठ्या मताधिक्यान आणि भरपूर सीट्स घेऊन 350+ सीट हे देशा भितर जिखप असो संकल्प सगळ्यांनी केल्लो आसा ताचोच भाग म्हणून गोंया भितर सुद्धा 100% यश हे भारतीय जनता पार्टी मेळटलें असो विश्वास करता आणि म्हणजे जे सांगपाक जाय संपूर्ण दिसाचो कार्यकाळ तुमकां सांगिल्लो आसा तुमकां एखादें कितें विचारपाक जाय आसा जाल्यार विचारपाक कार्यकारिणी असत किंवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी असत त्या संपूर्ण पिरियडा भितर पार्टीचे कार्यकर्ते असत समाजातले वेगवेगळे प्रतिष्ठित लोक असत वेगवेगळे पत्रकार असत हांच्या संदर्भातलो सुद्धा एक कंडोलन्स मोशन आम्ही मूव केल्लो आसा आणि त्याची प्रत तुमकां मेळटली. 2024 इलेक्शना बद्दल म्हणजे तुमच्या अंडर कोणाक जबाबदारी दिवपाची बी तेजेर कितें चर्चा जाल्या अशी भारतीय जनता पार्टीच्या नॉर्मली हातून आम्ही चर्चा करता आसतना भारतीय जनता पार्टी जिखूं जाय अशी चर्चा असता आणि त्यामुळे पार्टी ऑर्गनायझेशनली तशी आम्ही संघटना हातूंतल्यान आम्ही कशी घट करपाक जाय आणि कशा पद्धतीन सगळ्यांपर्यंत सगळ्या लोकांपर्यंत वचून मेळपाक जाय लोकांक तातूंत इन्वॉल्व करपाक जाय त्यामुळे अशा पद्धतीचे एकंदर चित्र जे आसा ते आम्ही त्या हातून डिस्कस राज्य कार्यकारिणी बैठक आसली तेतून राजकीय म्हणजे कितें विशयांचे महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली आणि तोडगो म्हणजे असो ठराव बी कितें घेतला जाल्यार इन शॉर्ट आमकां ब्रीफ करा. एक पहिल्यात पहिली राज्य कार्यकारिणी मार्मोगोवा तालुक्यांत वास्को शहरात पयली फावटी जाता जातूंतले 3 आमदार आमकां वास्को मार्मोगोवा तालुक्यांतल्या लोकांनी निवडून दिले. आमचे मिनिस्टर मावीन दाजी आणि आता सध्या संकल्पय आमच्या बरोबर आयला त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे एक उत्साहाचें वातावरण ह्या तालुक्यांत आसा. पयलो ठराव जो पास जालो तो आमचे JP नड्डाजी जांकां परत रिपीट केले राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून तांचो ठराव आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान मांडलो आणि पुराय सगळ्या राज्य कार्यकारिणीक समर्थन दिलें तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल म्हणजे मोदीजींचे नेतृत्व सरकार म्हणून आणि पार्टीचे नेतृत्व नड्डाजी म्हणून हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल 2024 आमी परत एकदां इलेक्शनाक वतात ही सगळ्यात व्हड गजाल आसा आणि त्या दृश्टीन आमकां अभिमानाची गजाल आसा परत एकदां आमचें सरकार केंद्रांत निवडून येतलें. राजकीय ठरावाचेर वेगवेगळे गोंय सरकाराचें अभिनंदन करपाचें गोंय सरकाराच्यो विविध योजना अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाच्यो मावीन यांनी ट्रान्सपोर्टाची म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ फॉर द 2 लाख रुपीज ही योजनाय तेंच्यांनी सांगली. अशी विविध ठराव जी सरकारान केल्ली कामां विशेष करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनिकूय स्ट्रेंथन करपाचें पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो आणि स्केलिंग ऑफ यूथ एंड वुमन हाजेर भर दिवपाचो ह्या राज्य कार्यकारिणींत ठरलें. आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि सरकाराच्यो स्किमी केंद्रांतल्या आणि राज्यांतल्या ह्यो अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावोवपाचो संकल्प केलो जेणे करून आमी सगळे जाण हे होल हार्टेडली गोंयकारां खातीर म्हणजे फक्त आमदार आणि खासदारच न्हय पण आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते सुद्दां समेस्त गोंयकारां खातीर होल हार्टेडली काम करता सगळ्या लोकां पर्यंत पावयतलो होच संकल्प जो आसा हो ह्या राज्य कार्यकारिणीच्या निमित्तान आमी पास केलो आणि दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी जावन हे काम सकयल पर्यंत व्हरपाचो आमचो संकल्प. भाई म्हादय बद्दल गोवा सरकार कितें करता हो सध्या प्रश्न डेफिनेटली आमच्या राज्य कार्यकारिणींनी प्रत्येक उलोवपी जो आसलो हांच्या भाशणांतल्यान म्हादयचो इश्यू आशिल्लो. म्हादय आमच्या काळजांत आसा म्हादय आमकां तितकीच प्रिय आसा त्या खातीर आमी सांगलां की एक लिगली पॉलिटिकली आणि टेक्निकली आमी ह्या बाबतींत सर्वतोपरी सरकार पुराय सातत्यात ह्या विशयाचेर हो विशय कंप्लीट करपा खातीर काम करतले. आमी हाऊस कमिटी काडल्या ती हाऊस कमिटी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले अशें न्ही की हाऊस कमिटी आनिकूय सपोर्ट करतले मुद्दामून म्हणजे जेका म्हादयीच्या विशयांतले खबर आसा ते राजेंद्र बाब केरकारांनी ह्या पेपरार दिलां की हाऊस कमिटी फॉर्म करून वीच स्ट्रेंथन द हँड ऑफ द गव्हर्मेंट. सो ऑटोमॅटिकली जेन्ना आमी सगळ्यात जेन्ना समावेश केला आपल्याक जो दिसता तो इनपूट त्या हाजेर दिवचो वेळच्या वेळी टायम टू टायम केंद्र सरकार आसतलें कर्नाटक गव्हर्मेंट आसतलें आता महाराष्ट्र सरकारय आमच्या बरोबर आसा सो दॅट